नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आपाक मेळ्ळो व्हडलो धपको। अमित पालेकार आनी श्रीकृष्ण परबान दिलो पक्षाचो राजीनामो। कसलीच चर्चा करचे बगर पदावेल्यान काडप हे अयोग्य सांगता अमित पालेकार। उत्तर गोंयांतलो पर्यटकांचो देंवलो आंकडो दक्षिणेत मात सगळे सुरळीत। हडफडे प्रकरणाचो परिणाम पर्यटकांनी पाळची शिस्त ना जाल्यार जातली कारवाय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची शिटकावणी। पयराच्या ट्रकवाल्यांसयत थळाव्या लोकांनी अडयली साळगांवकार कंपनीची मिनाची येरादारी। ट्रकांसयत आमकां दियात काम तिडकल्ले ट्रक धनी आनी तरणाटे देंवले रस्त्यार। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान केले कोस्ट गार्डाच्या समुद्र प्रताप बोटीचे लोकार्पण। कोस्ट गार्डान पायलट ऑब्झर्वर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि लॉजिस्टिक ऑफिसर म्हणून बायलांची केल्या नेमणूक सांगता केंद्रीय संरक्षण मंत्री। बोमा स्कूटर आणि मोटरसायकलीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चालकाक आयले मरण। दुसरे वटेन मोल्या एसटी बस आणि कंटेनरामदी जाल्ल्या अपघातात 2 प्रवाशी झाले जखमी। आणि साकोड्यात दाट रानात बेपत्ता आशिल्ल्या बायलेचे सापडले कुडीचे अवशेष। पोलिसांनी केलो पंचनामा। वैजकी तपासणी खातीर अवशेष धाडल्यात दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात। आता खबरो विस्तारान। ट्रकांसयत आमकां काम दियात अशी मागणी करीत पयऱ्याच्या ट्रकवाल्यांसयत थळाव्या लोकांनी सोमारा साळगांवकार कंपनीची मिनाची येरादारी आडायली। मायनिंगेक लागून पयरा वाठारांतल्या लोकांक धुल्ल आनी प्रदूषणाचो त्रास जाता। मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात म्हणून थळाव्यांनी निश्चय केला। मायनिंगेक लागून पयरा वाठारांतल्या लोकांक धुल्ल आनी हेर प्रदूषणाचो त्रास सोंसचो पडटा। दुसरे वटेन रोजगार दिवपाक थळाव्यांचेर अन्याय जाता। थळाव्या ट्रकांक लेगीत काम दिनात असो थळाव्यांचो आरोप आसा। ट्रकां सयत आमकां काम दियात अशी मागणी करीत पयराच्या ट्रकवाल्यां सयत थळाव्या लोकांनी सोमारा साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडायली। तिडकल्ले ट्रक धनी आनी तरणाटे रस्त्याचेर देंवले। जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो मागीर करया जावचें ना। कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर रावया। कंपनी हांगा आमच्या गांवांत चलता जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर कित्याक रावपाचें? आमकां कंपनी अंडर कित्याक घेवंक सोदिना हेजो आमच्या बद्दल प्रश्न आसा। म्हणून आयज आमी हांगा पर्यंत येयल्ले आसा आनी आमी आतां आडयल्ले आसा। आमी तांकां सांगलें आमचो प्रश्न सॉल्व करा आनी एक्टिविटी तुमची चालू करा नाल्यार आमी चालू करपाक दिवचे ना अशें करून आमी रावल्ले। काय ना उदीकूय वारें रस्त्यार कांयच ना आनी कितें रुल्स कसलोच फॉलो करिना। सो आमकां आमचे डिमांडूय जर फुलफील करूंक शकना जाल्यार ते आमकां कंपनी नाका। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी ICGS समुद्र प्रताप ह्या बोटीचे लोकार्पण जाले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 114.5 मीटर लांब आणि 4200 टन वजनाच्या 60% परस चड स्वदेशी घटकांनी तयार केल्ल्या ह्या बोटीं खातीर दर्यांतले प्रदूषण कमी जावपाक मजत जातली। बायलांचो सहभाग सुनिश्चित करप हो आमच्या सरकाराचो ध्येय। या दृष्टिकोनाप्रमाणे भारतीय संरक्षण दळांत पायलट ऑब्झर्वर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ह्या सारकिल्ल्या पदांचेर बायला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या। तसेच समुद्र प्रताप या बोटींचेर लेगीत 2 महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या असे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले। आप सबको जानते ही हैं कि सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे नए वेसल की एक्विजिशन का मामला हो या नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए लैंड लीजिंग का मामला हो या फिर मैन पावर का मामला हो, तमाम मामलों में सरकार का आप पर विशेष ध्यान है। साथियों, मुझे देखकर प्रसन्नता होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड आज एक इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल वर्क एनवायरनमेंट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को हर मंच पर उचित भागीदारी दिलाना आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार का यह लक्ष्य है। तो मुझे इस बात की खुशी है इस विजन को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने महिला सशक्तिकरण को अधिक महत्व दिया है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो महिलाएं बैठी तब तुम तालियां उनकी तरफ से तोड़नी चाहिए। तो पायलट ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक ऑफिसर और लॉ ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में ICGF समुद्र प्रताप पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ICGS समुद्र प्रधान जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड की तरफ से जिसका आज से कमीशन हुआ और रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के हस्ते आज का उसका जो लोकार्पण किया, इसके लिए मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और द समुद्र प्रधान ये सबसे बड़े नौका विच इज एन पोल्यूशन कंट्रोल रखने के लिए और पूरी कोस्ट में जिस तरह से उन्होंने बताया कि 105 मीटर्स लेंथ और सब कुछ वेल इक्विप्ड, इस तरह की ये समुद्र प्रधान सबसे बड़ी नेवी की जहाज है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोवा शिपयार्ड गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस इंडियन कोस्ट गोवा कोस्टल ब्रांच पे और द गोवा शिपयार्ड की तरफ से इसका मैन्युफैक्चर किया। वही जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और उसी कंसेप्ट के तहत मेड इन इंडिया ये यहाँ पे बना है। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा शिपयार्ड का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी मैं आज के दिन की इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भोमा पंचायती समकार स्कूटर आणि मोटरसायकलीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चालकाक मरण आयलें। मुकुंद सरनायक अशें मरण आयिल्ल्या स्कूटर चालकाचें नांव। दुसरे वटेन मोल्या कासावले वाठारांत ST बस आनी कंटेनरा मदीं आयतारा रातीं अपघात जालो। हातूंत बशींतल्या 2 प्रवाशांक दुखापत जाली। भोमा पंचायत कार्यालया सामकार स्कूटर आणि मोटरसायकलीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात स्कूटर चालक मुकुंद सरनायक हाका मरण आयलें। ह्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन मोटरसायकल चालक विश्वजीत गावडे हाचे आड गुन्यांव नोंद केला। म्हाड्डोळ पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत एक अपघात जालो की भोमान राती सुमार स्कूटर आणि मोटरसायकलांची भितर अपघात जाला। स्कूटर आसलो तो मुकुंद सरनायक हाका अपघातात मरण आयिल्लें आसा आणि जो विश्वजीत गावडे हाचेर सद्याक म्हाड्डोळ पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्ली आसा आणि सध्या जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते म्हाड्डोळ पुलीस करता आणि जो मरण आयला तेज्या आज पोस्टमॉर्टमा खातीर तेका धाडलेलो आसा अशें म्हाड्डोळ पुलिसांनी सांगलें आसा। मोल्या कासावले वाठारांत आयतारा राती ST बस आणि कंटेनर ट्रकामदी अपघात जालो। या अपघातात बसींतले 2 प्रवाशी जखमी झाले। कासावली कासावली हांगा ST बस आणि कंटेनर यांचे भितर अपघात जालो। जी ST बस आसा ती गोंयच्यान वयर वयताली आणि कंटेनर जो आहा तो गोंयान वयतालो। जो ओवरटेक करून कंटेनर वालदाचे वयतालो आनी तेणें सरळ तिका ST व्हरोन धपको दिल्लो आसा आनी त्या STतले 2 जाण प्रवाशी जखमी जाल्ले। तांकां तिस्कार हॉस्पिटलांत व्हरोन तांकां किरकोळ जखमी आसल्या कारणान तिस्कार हॉस्पिटलांत व्हरोन तांकां उपचार करून तांकां घर धाडलेले आसा आनी हेचो तपास जे आसा ते कुळे पुलीस करता। मुलेंच्यान एकनाथ खिडेकर। 16 नोव्हेंबराच्यान बेपत्तो आशिल्ले लीलावती वाडकर हे 80 वर्सां पिरायेचे बायलेचे कुडीचे अवशेश दाट रानात सापडले। ही बायल कुमारवाडो साकोड्डे वाठारांत रावताली। ताचे कुडीचे कुशी साडी आणि ब्लाउज आशिल्ली। तर सध्या हे अवशेष वैजकी तपासणे खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोवा हॉस्पिटलांत धाडून दिल्यात। साकोड्या हांगसरली बायल जी 16 तारखेच्यान मिसींग आसली 16/11/2025 रोजीच्यान मिसींग आसली। ती बायलेची काल रानान जी कूड मेळिल्ली आसा आणि ती जी आसा ती कंप्लिटली डिकम्पोज जाल्ली आसली बॉडी आणि त्याची सायडीन तिची दाणो बाकीची जी ब्लाउज साडी हे सगळे तिचे आसले आणि हे ज्या आधारार त्याची चेड्यान तिका वळखली आणि ती आपली लिलावती वाडकर म्हणून सांगलेली आसा आई 85 वर्साची ती तेजी आवय आसलेली आणि ह्या संदर्भात पयलीं वाळपय पुलिसांनी कुळे पुलिसांची भितर हे जाली की ती बॉडी कोणाक पडटा। शेवटी कुळे पुलिसांनी ती बॉडीचो सगळो पंचनामा केल्लो आसा आनी पोस्टमॉर्टम धाडून ती पोस्टमॉर्टम काल बॉडी मृतदेह त्यांनी कुटुंबाच्या स्वाधीन दिल्लो आसा। बाकीची जी हे फॉरेन्सीक हेका DNA टेस्ट खातीर जे तेंची आसा ती DNA करपा खातीर तेंच्यांनी हांगा धाडलेले आसा अशें कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा। गोमंतक TV खातीर साकोडच्यान एकनाथ खिडेकर। नव्या दाबोळेचे उड्डाण पुलाचे काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलें। सोमारा मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री माविन हेर अधिकाऱ्यांनी दाबोळे उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली। मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतली, थोडी कामाचेर रिव्यू करया आनी त्या रिव्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो। म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताची मार्गाक लागिल्लीं आसा।
थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां एक 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात प्रॉमिस करपाक मेळटली. ताजे भायर नॅशनल हायवेचें पळय जें आशिल्लें ताजेरूय डिस्कशन जालां. सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरूय मार्क काडला. अशीं खुबशीं कामां आज आमी मार्काक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना. कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा ते ब्रिजाचे. ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत तो ब्रिज कंप्लीट जावपाक जाय अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा. ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला. आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केल्लें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले लोक कोफजां उरतले आनी कितें करतले बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल. डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां. तांकां काम करपाक मेळटा. दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच. करून म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक संद दितले सो दॅट ते कंप्लीट इट इन टायम. आनी इनस्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोनी सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम अँड हीज ऑर्डर्स वीच वे फॉलोड बाय PWD ऑफिशियल्स. आय वॉन्ट टू थँक देम ऑल्सो दॅट दे सॉ दॅट दीस हॅज टू बी डन. तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट. जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटीक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना. हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोनी सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क. आतां दुसरे आमचे पेंडींग कितलींचशी कामां आसली. आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणें हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमके दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय उमके दिसा अशें काम जावपा जाय. म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली बरी गजाल आसा. म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतींत तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून. खांडेपार पुलाच्या दोनूय वाटेंतल्या रेलिंगाक प्लास्टीक पिशवी बांदपाचो प्रकार वाडत आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण यो वच करपी लोक निर्माल्य हाडटा आनी ह्या न्हंयेत उडयतात. कोणूच कारवाय करिनात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावरपी विराट सप्रेन केल्या. विराट म्हाका एक सांग हांगा जे पूल जो आसा खांडेपार पूल त्या दोन्ही सायडीच्यान जे पिशवी बांदता हेजें कारण कितें आसूं शकता. आमचे हिंदू धर्मीय हे चडशे हिंदू धर्मीयच करता. जी पार्टी फुलां आसा ती ते उदकान उडयता आनी ते प्लास्टीक काडटा आनी हांगा बांदतात. हें दुर्पकरण जावन आसा. सुंदर आमचें गोंय स्वच्छ आमचें गोंय म्हणटा आनी प्लास्टीक मुक्त गोवा म्हणटा तें हेंच काय म्हाका विचारपाक जाय आमच्या सरकाराक. प्लास्टीक मुक्त गोंय म्हणटा तें हेंच काय म्हणून प्लास्टीक सगळें हांगा मारिल्लें आसा. ते हांगच्यान ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान ते तुमकां हें पळोवन कितें म्हणटले. आमचे जे ट्युरिस्ट येतात गोंयांत ते जेन्ना पळयतले हें विद्रुपीकरण आनी कितें म्हणटलें करपाक जाय आशिल्लें. आमची जी पंचायत हांगा लागता कन्सर्न पंचायत कितें खरें हांगा लक्ष दवरूंक जाय आशिल्लें. आनी मेन म्हटल्यार दोनी सायडीन CCTV जाय. हे दोनी सायडीन CCTV जाय तेन्ना ताजेर कितें तरी निर्बंध जातलो. ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें. म्हाका एकूच सूचना आसा आमच्या हिंदू भावांक जे तुमची पार्टी फुलां आसता ते घरा कडेन एक खड्डो खणा आनी तातूंत भितर घालून दवरा. ताजेर खत तयार जाता. इंस्टेड ऑफ थ्रोईंग इट इन द वॉटर तुमी वॉटर पोल्युशन करता हांगा. वॉटर बॉडीज तुमी हें करता हांगा प्रदूशण करता. उदक हें सगळें पॉल्युटेड जाता. कोयर हाडटा हांगा खाली करता आनी हांगा पिशे बांदता सगळो भायलो लोक. थंय हाडून थंय हें सोडटा वस्ती सोडटा थंय थंयची सगळो पिशे कचरो थोडे जावन कचरो थंय खूब आहा कचरो थंय. कित्याक लागून बांदता हे पिशव्यो अश्यो. म्हाका खबर कित्याक बांदता त्यो. पण तुका कितें दिसता आतां म्हाका तें बरें दिसना. आतां कोणी काडची अशी डिमांड आसा तुमचो. काडचें म्हणल्यार हांव केन्ना केन्ना काडटा भायरूच मारता हांव. तूं काडटा हय केन्ना हांव जळयता हांव त्यो. म्हाका बरी दिसना ती. तुजें नांव कितें. सुरेन. ओके पूण कोणी अशें बांदपाक कारण कितें बीन ते अर्दे लोक कितें बांदता आनी हें करता कचरो सगळो उडयता हांगा हांगाच धरता बांदून. मागीर पिशवी वयत न्हू व्हरता बीन ते काय कशें. हांव व्हरना तो बांदता आनी वयता. कोण भायल्या हाडटा कचरो हाडून दवरिता हय कचरो सगळो उडयता पिशे हांगा बांदता अशें करता. आनी पुलार सगळे बरें दिसना विद्रुपकरण दिसता. हय सगळें बरें दिसता हांगा. आमी खांडेपार ब्रिजार आसा ज्या जाग्यार हांगा सकयल न्हंय आसा आनी वयर ब्रिज आसा. खांडेपार नदी सकयल व्हांवता पूण हांगा जे वयल्यान जे रस्त्यान हायवे म्हणून जे लोक येता आनी ते पिशवी काडटा आनी शेवडून मारता. आनी दुसरें म्हणल्यार
हांगा जी तेणी फुलां जी देवाची कितें करून जे घरांतल्यान कचरो कितें हाडलेलो आसता आनी देवाची फुलां देवाक घातलेली फुलां दुसरे दिसाची ती फुलां हांगा हाडटा आनी उदकान उडयता फुलां आनी हांगा पिशवी बांदता वयता. पिशवी थोडे वयतना व्हरता आनी थोडी पिशवी तश्योच आसता. पूण हें जें आसा हांगा एवढेन हांगा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ल्या कारणान ट्युरिस्ट येता वयता आनी हे जे दोनूय पुलाच्या सायडीन जे हांगा ते बांदून दवरता पिशव्यो ते पळोवपाक गेले विद्रुपीकरण पुलार जाता काय कितें अशें दिसता. ह्या संदर्भात कितले फावटी जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी पंचायती कडेन सुद्दां तक्रार केल्ली पूण कोण काय केलें ना. समाजाक जो विराज सप्रे आहा तेणी सांगलां की हांगा दोनूय सायडीन जर CCTV लायत जाल्यार हांगा कोण पुलार कितें करता तितलें कॅप्चर जातलें आनी तेणी करून अशी न्हंय जर पोल्युटेड करता न्हंय पोल्युटेड करता तांकां दंड घालपाक मेळटलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण ह्या संदर्भात पंचायतीन दखल घेवपाची जावं संबंदीत अधिकारी जे कोण लागता तेणी दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपाडचे एकनाथ केळेकर. म्हापशा बोडगिणी श्री बोडगेश्वर देवाचे जात्रेत जायंट व्हील्स आणि हेर मनरिजवण रायड सील केल्ल्यान बरेच कोफुसांव सुरू आसा. जायंट व्हील्स सील केल्ली तातूंतले कादर शेख हाच्या मालकीचे जायंट व्हील्स सुरू केल्ल्यान हिंदू संघटनेच्या कांय वांगड्यांनी निशेध केलो. आयतारची सरकारी कार्यालयां बंद आसतना जे हे जायंट व्हील डिसील कशे केले अशो प्रश्न हिंदू संघटनेच्या वांगड्यांनी विचारलो. म्हापशा बोडगिणी श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेत जायंट व्हील्स आणि हेर मनरिजवण रायड्स सील केल्ल्यान कोफुसांव सुरूच आसा. जायंट व्हील्स सील केल्ली तातूंतले सध्या कादर शेख हाच्या मालकीचे जायंट व्हील्स सुरू केल्ल्यान ताचो निशेध करपाक कांय हिंदू संघटनेचे थळावे वांगडी म्हापशेच्या मामलेदार कार्यालयांत एकठांय आयले. म्हापशेचे थळावे आनी अखिल ताकेकार हाच्या मालकीचे जायंट व्हील्स सील केल्ले आसतना शेख हाचे जायंट व्हील्स सुरू करपाक कशी परवानगी दिली असो प्रस्न संघटनेच्या वांगड्यांनी विचारलो. आयतारची सगळी सरकारी कार्यालयां बंद असतात, मात अशें आसूनय हे जायंट व्हील्स डिसील कित्याक आनी कशें केले? पळोवणी जायनासतना स्टेबिलिटी रिपोर्ट कसो गावलो अशे प्रस्न हिंदू संघटनेच्या वांगड्यांनी विचारले. आयकात. बोडगेश्वर जात्रेक 2 जायंट व्हिलां घातलेली आसा. एक घातलेले आसा ते अखिल तोकेकार म्हणून हेणी घातलेले आसा. दुसरे घातलेले आहा ते कादर शेख तेणी घातलेले आसा. जाल्यार आयज हांगा दिसता की काल आयतार आसून आयतार जे रातचे डिसील जाता आमकां खबर ना ते सील कित्याक जाल्ले पळय ते डॉक्युमेंट नासले परमिशन नासले म्हणून ते सील जाल्ले. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें मिडियानूय पळयलां आसतलें ते सील केल्ले पळय ते सारके सील सुद्दां केल्ले नासले. थंय कोणाचो स्टॅम्प सुद्दां नासलो. बेश्टे दोरयो बांदलेल्यो आसल्यो आनी फक्त ते मेण लायिल्ले आसले. पूण खंयची पद्दत ती सुद्दां खबर ना आमकां सील करप ते. दुसरी गजाल जे काल रातचे 7:30 रातचे काळोखण डिसील जाता ते खंयच्या कित्याक वचून डिसील जाता. आतां आमी ते विचारपाक मामलेदारान गेल्ले की हे डिसील कशें जालें काय म्हणून. तो सांगता डिसील करच्या पयलीं आमी तांकां सांगलें जे आमकां जे परमिशन जाय ते मेळ्ळे उपरांत आमी डिसील करतले म्हणून. हेजे PWD जे NOC ती काल रातची कशी मेळूं शकता. तो म्हणटा PWD ची स्टेबिलिटी हे मेळ्ळी आमकां काल रातची. ती काल रातची जेन्ना शेनवार येता ऑफिसां बंद आसता काल रातची PWD ची NOC कशी मेळ्ळी. बरें PWD स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिता जाल्यार शेनवार आयतार स्टाफ नासतना थंय इन्स्पेक्शन कशें जालें. इन्स्पेक्शन जायनासतना स्टेबिलिटी रिपोर्ट कसो गावलो हांकां. सेकंड थिंग काल जरी जे डिसील केल्ले आसा जाल्यार मामलेदाराची ऑर्डर जी आसा ती 2 तारखेची ऑर्डर आसा डिसील करपाची. काल ऑर्डर घाले हेजी PWD डिसील ऑर्डर आसा 2 तारखेची. तुमी समजा 2 तारखेक जात्रा आसा जात्रे दिसा जर डिसील ऑर्डर करपाची आसा ती 2 तारखेक डिसील जायना. 3 तारखेक जात्रा जाली तरी डिसील ऑर्डर जायना. डिसील जाय ऑर्डर आसतना आनी 4 तारखेक रातची जाता म्हणजे हांगा कळटा हांगा खंय तरी घोडो पेड खाता. म्हणजे कळटा सगळ्यांक समजून घ्या गोंयकारांनो ही डिसील जी ऑर्डर आसा हे आपले आंग दाखोवपा खातीर बॅक डेटीन मारलेली आसा. हे सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता. शुक्रार दीस रातचे 9 हांगा आपयले आनी तेन्ना सांगले की देवस्थानाची NOC कंपल्सरी म्हणून आनी तो CO मागता ती कंपल्सरी म्हणून. आनी आयज जेन्ना मेळपाक गेले ती म्हणटा ती गरज ना म्हणून. हे कशें कितें म्हणजे आमकां खंय तरी हांगा मिस गाडी गेले वयता. इन रायटींग दी म्हणल्यार इन रायटींगूय दिना. खंय तरी ह्या डिपार्टमेंटातून त्या डिपार्टमेंटात त्या डिपार्टमेंटातून त्या डिपार्टमेंटात अशेंच आमी भोंवपाचें काय. मामलेदाराक जेन्ना मेळ्ळे तो सांगता आपली 2 तारखेची ऑर्डर आसली डिसील करपाची म्हणून. आनी तो सांगता आपल्याच्या हातीन काय ना आपणाक वयल्यान ऑर्डर आयल्या आपण करता म्हणटा. तो कटपुतली नाचयता पळय तसो तो नाचता. कशी रातची 7:30 रातची डिसील कसं जाऊ शकता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कडल्यान. हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आमचे कडेन. थोडी आमचे कडेन परमिशन आसा आनी थोडी परमिशनां कितें दिवपाकूच सोदिना. आमी कितके ट्राय केले. आतां कितके आमचे भुरगे सगळ्या ऑफिसरा कडेन वचून सगळ्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी रावल्ले आहा भुरगे.
तो एक पणजे पासून आतां पासून पणजे गेल्लो आहा फक्त ओल्ड म्युन्सिपाल्टीन आहा अशे आमचे ग्रुप सगळे गेल्ले आहा आमचे आतां म्युन्सिपाल्टीची एक रावल्ली आनी हेचे आमचे PWDची एक रावल्ली स्टॅबिलिटी आनी तो पासून आतां धांवत आहा हेवटेन तेवटेन आमकां नाचयता सद्या आमकां सांगा म्हटलें कितें आमकां कोणाचोच सपोर्ट ना हो जाल्लो गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. मणिपाल हॉस्पिटलांत फुकट भलायकी सेवेचो लाव घेवपी आदल्या सैनिकांच्या ट्रिटमेंटात कांय आडखळी उप्राशिल्ल्यो देखून हाचे फुडें मणिपाल हॉस्पिटलाचो उरिल्लो सगळो खर्च सरकार बेगीनूच फारीक करतलो अशें आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगतीं ह्या संदर्भात आदींच उलोवणें जाल्लें देखून कॅन्सर दुयेंतींची लेगीत पेंडींग बिलां फारीक करतले अशें वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकारान सांगलें. वेटरन असोसिएशन तांणी आमी लास्ट टायमूय एक रक्षा मंत्रीक एक मेमोरंडम दिल्लो तातूंत तांचे जे ACSचेच जे उरिल्ले आसा म्हणजे मेडिकल बिल्स तांचे मणिपाल हांगा सगळे रिएम्बर्स जाताले तांचो ट्रिटमेंटूय थंय जातालो आनी एक सर्वीसमॅन आशिल्ल्या कारणान तांकां ती फेसिलिटी आशिल्ली ती फेसिलिटी चालू आशिल्ली मदीं तांचो पेमेंटा खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो आनी त्या खातीर मणिपालान तांकां तो ट्रिटमेंट दिवप नाजाल्यार ताचे खातीर मातशी स्लो जाल्लें तो मेमोरंडम आमी लास्ट टायम दिल्लो ताच्या मागीर आतां तांणी टोटली बंद केल्लें. सो आज ऑनरेबल रक्षा मंत्रीन सांगलें की आपूण जाता इतले बेगीन हो इशू सॉर्ट आवट करता आनी जो पेमेंट तांचो ड्यू आसा तो इमिडिएटली रिलीज करपाक लायता जेणे करून जे एक्स सर्वीसमॅन आसा तांकां जे बेनिफीट मेळपा जाय ते बेनिफीट तांकां मेळचे. खुबशे अशे कॅन्सर पेशंट्सूय तांचे आसात जे मेडिकल फेसिलिटी ना म्हूण तांचे उरिल्ले हे रक्षा मंत्रीन सांगलां आपूण इमिडिएटली दिल्ली पावतकूच हो इशू सॉर्ट आवट करता म्हणून त्या खातीर आमी रक्षा मंत्रीचे आभारी आसा. जे मणिपाल हॉस्पिटल्स आणि तांची बरीचशी पेमेंट्स ही ड्यू आसा आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो. हांवें आतांय विशय डिफेन्स मिनिस्टर हांच्या कडेन केला आमचो दाजी साळकार हांणी रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्लें तांच्यांनी स्वता म्हाका एश्युअर केला की जाता तितके बेगीन पेंडींग पेमेंट आसलेली तेजी बेगीन जातली त्या ती खंयसरूच ट्रिटमेंट तेजी हँडअप करची न्ही ही ताका रिक्वेस्ट हांवूय पर्सनली फोन करून मणिपाल हॉस्पिटलांत रिक्वेस्ट करतलो की तांची पेमेंट्स जी आहा पळय जाता तितके बेगीन जातले हे एश्युरन्स म्हणजे रक्षा मंत्रीन स्वता म्हाका दिला. सो हांव बिहाफ ऑफ म्हणजे गव्हर्मेंट तांकां कन्वे करता. आक्याबाश घातामळ निवासी वाठारांत बेकायदेशीरपणान भलायकी केंद्र तशेंच प्रयोगशाळा सुरू आसा. केंद्राचो परवानो रद्द करीत संबंदीत केंद्राक आक्याबाश पंचायतीन 29 डिसेंबराक नोटीस काडिल्ली. मात नोटीस काडून लेगीत अजून हे बेकायदेशीर केंद्र चालू आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. तेन्ना संबंदीत भलायकी केंद्र आनी प्रयोगशाळा बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आक्याबाश घातामळ निवासी वाठारांत बेकायदेशीरपणान अनधिकृत वैजकी केंद्र तशेंच प्रयोगशाळा सुरू आसा. संबंदीत धन्यान घर नंबर घेवन धंदो सुरू केलो. हे विशीं थळाव्या लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत पंचायतीन 29 डिसेंबराक संबंदीत वैजकी केंद्राच्या धन्याक नोटीस बजायिल्ली. ताचो वेपार परवानो रद्द करीत केंद्र बंद करपाचो आदेश दिल्लो. मात तरी आसतना हें केंद्र सुरू आसा. भलायकी केंद्र आशिल्ल्यान चड लोकांची गर्दी जाता. केंद्रांत येवपी लोक गाडयो पार्क करतात ताचो लोकांक त्रास जाता. देखून संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून हे वैजकी केंद्र बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कितें आसा वो लॅब एक्चुअली रेजिडेंशियल बंगलो रेजिडेंशियल बंगल्यान तेंच्यांनी लॅब एस्टॅब्लिश केला विदाउट इवन कन्वर्जन. तेंच्यांनी कन्वर्ट करूं ना. एज येट इट इज हाऊस नंबर तांकां हाऊस नंबर दिल्ले आसा. तेंचे कमर्शियल एक्टिविटीज चालू करपाक जायना. एज एवरीवन नोज की कमर्शियल एक्टिविटीक बारीकसो जागो मेळटा तुमकां करपाक पूण हे फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटी चालू केला फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप सेकंड फ्लोर फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटीज केला. आनी जाता कितें हांगा लोक सगळे हांगा येवन रावतात. आमकां आमचो घर तेंच्या सायडीन तेकोनच पडटा आमकां. सो लोक हांगा रावतात. इवन भुरग्यांक घेवन सुद्दां आमी हांगा भायर येवपाक शकना इतलें अशें जाता आमकां कित्याक आमची प्रायवसी वायलेट जाता. आनी तेंचो कॅमेरा सुद्दां आमच्या घरा गेटीडेन पावला हे जाता व्यू आसा तेंकां. सो आमी भायर सुद्दां सरपाक शकना इतलें आमकां सामकें हें जाता डिफिकल्टी जाता. आनी लोकांक सुद्दां हांगा ह्या सायडीन हांगा लायनाका म्हणलें जाल्यार पार्किंग करनाका म्हणल्यार थिंगा वचून करताय पार्किंग अशें जालां. आनी हांगा कितें आसा पब्लीक हेल्थ हॅझार्ड्स खूब जाले आसा. कित्याक लोक येतात खंयच्यान पयसान येतात आनी वॉशरूम ना हांगा पब्लीक फेसिलिटी कांय ना वॉशरूम. सो थिंगा फाटल्यान वाड आसा एक साल ट्रिब्युटरी इट इज अ साल ट्रिब्युटरी. सो थिंगा वचून ते वॉशरूम मतलब तांकां थिंगा करता. सो आमकां कितें आसा हांगा हे नाका आमकां लॅब एक मेडिकल लॅब हांव आसतना तो इश्यू येयल्लो सकाळ आसतना कळना तुका. जेन्ना आमचो एक सेक्रेटरी आसलो त्या सेक्रेटरीन कितें केलें एका प्रोविजनल लायसन्स दिलें ट्रेड लायसन्स दिलें. आनी जेन्ना लोकांचो इश्यू जालो बाबा हे रेजिडेंट हावसाक एका कितको कमर्शियल एक्टिविटी दिली काय म्हणून जेन्ना त्या मिटींग येयली तेन्ना हांवें ते गेले फायनल NOC हांवें रिवोक केलें म्हणजे दिवं ना ताका दिवं ना हाडून
सडनली 15 दीस न्यू सेक्रेटरी येयलो आनी ताका परमिशन दिलें. परमिशन दिलें म्हणून आमी व्हिडिओन गेले. व्हिडिओ सांगले बाबा हें दिवपा जायना, हांगा लोकांचो इश्यू आहा, हाका प्रॉब्लम आहा हिंगा. मागीर तरी पूण तेणें व्हिडिओन ती एनओसी ताका दिली. मागीर आमी तें आमची मिटींग घातली. मिटींग घालून ती आमी रिवोक करपाचो आमी प्रयत्न केलो. कित्याक ह्या लोकांचो इश्यू म्हणटच आमच्यान करपा येना न्हू, लोकांक जाय तें आमी करपाचें. आमी लोकांक सांगलें बाबा तें रिवोक करतलें म्हणून, आनी ते प्रमाणे हांवें तें रिवोकाक घातलें. आनी काल 29 ताका आमी फायनल तेका एनओसी दिली बाबा तुवें तें रिवोक करचें म्हणून लायसन्स दिलो आतां. आनी आमी तें रिवोक तेका नोटिसूय धाडलें. तरी पूण हें आजून चालू आसा. लोक सगळो एकठांय जालो बाबा तुवें आमकां आपयलें सरपंच बाब तूं आजून सरपंच हें कितें चालू आहा. आमी सगळो लोक एकठांय जालो, गांवचे लोक आनी येयलो हांगा आनी तांकां सांगलें आमी पुलिसाकूय आपयलें. पुलिसांनी येवन चोयलें बाबा चालू आहा तें. पुलीस येवन तें आहा जें तेंगेले गेटीक लॉक मारला आनी तांकां सांगलां तुमी एक्टिविटी चालू करना कित्याक तुमकां ऑलरेडी तुमकां रिवोक केलो आमी. तुमी तुमकां जाय जाल्यार फॉर द एक्शन तुमकां आतां तुमी करपा न्हू, त्या बरोबर तुमी कांय करूं नाका न्हू. आनी इतको इश्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो मातसो देंवलो जाल्यार दक्षिण गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो सारको आसा. हडफोडे क्लबाक उजो लागिल्ल्यान पर्यटकांचेर परिणाम जाल्ल्याचें मंत्री खंवटेन सांगलें. तशेंच गोंय भोंवडेर येवपी पर्यटकांनी शिस्त पाळप गरजेचें, ना जाल्यार संबंदीत पर्यटकांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मंत्री रोहन खंवटेन दिली. आप पक्षाचे आदले संयोजक अमित पालेकर आनी तात्पुरतो ताबो दिल्ले संयोजक आप पक्षाचे आदले संयोजक अमित पालेकर आनी तात्पुरतो ताबो दिल्ले संयोजक श्रीकृष्ण